नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दीप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सरकारी कर्मचाऱ्यांक चुकून पाविल्लो वाडीव पगार निवृत्ती आदींच जाग्यार घालूंक अर्थ खात्यान पावलां उखल्ल्यात. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचो रिव्ह्यू घेवंक सप्टेंबरांत अर्थ खात्यान खाती मुखेल्याक अर्द दिल्ली. आतां ताचेर रिमायंडर म्हूण परत 3 म्हयन्याचो प्रास दिला. चुकून चड पगार पावला जाल्यार तो वसूल करून घेवपाचो अर्थ खात्याचो आदेश. नकळत चुकांक लागून वा प्रशासकीय चुकांक लागून एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याक पगार चड पावला आसत जाल्यार ते तपासून वसुली करपाचो आदेश अर्थ खात्याचो अवर सचिव प्रणब भट्टान सप्टेंबर 2021 सगळ्या खाते मुखेल्यांक दिल्लो. चडशा खात्यांनी आदेश पाळूंक नाशिल्ल्यान आतां खात्यांक रिमायंडर काडला. सप्टेंबरांत दिल्लो आदेश चडशा खाते मुखेल्यांनी पाळिल्लो ना. सप्टेंबरांत अर्थ खात्यान खात्यांक 6 म्हयन्याचो प्रास दिल्लो. मे म्हयन्यात अर्थ खात्यान परत तसोच आदेश काढला. हे फावट फकत 3 म्हयन्याचो प्रास खाते मुखेल्यांक दिला. 3 म्हयन्यांत खाते मुखेल्यांनी अर्थ खात्याक अहवाल दिवपाचो. कर्मचाऱ्यांक चुकून चड पगार पावला आसत जाल्यार तो वसूल करपाचो. अर्थ खात्यान अशी पावलां उखलपा फाटल्यान कारण पळयात. पगारांतल्यो चुको आतांच्यो न्ही. 1991तल्यो चुको सुद्दां आतां कळटात. प्रमोशन दितना वा पे स्केल बदलतना अश्यो चुको जातात. कर्मचारी निवृत्त जाय मेरेन खात्याचो मुखेली तातूंत दुरुस्ती करिना. पेन्शना वेळार त्यो गजाली लक्षात येता तेन्ना कळाव जाल्लो आसता. त्या वेळार त्या कर्मचाऱ्याक पाविल्ले चड पयशे माफ करचे म्हूण खाते प्रमुख प्रस्ताव घालता. असो कितल्याशाच कर्मचाऱ्यांक पाविल्लो मायज पगार सरकारान ह्या आदी माफ केला. एकल्याक 10 लाखा वयर मायज पगार पाविल्ल्याची नोंद आसा. कांय कडेन वरिश्ठ स्टाफाक धरून मुद्दाम पे स्केल वाडोवपाचे प्रकार नजरेक आयल्या. निवृत्त जातल्या कर्मचाऱ्या कडच्यान पेन्शनांतले पयशे रिकवर करप बरें दिसना. पेन्शना वेळार असल्यो चुको सुदारप कुस्तार जाता म्हूण ही प्रक्रिया सुरू केल्या. जो मेरेन खाते प्रमुख सगळ्यांचे पगार सारके आसात काय ना ते तपासून अहवाल दिनात तो मेरेन चड पगार पाविल्लो पगार माफ करपाच्या अर्जांचेर अर्थ खातें कांयच निर्णय घेवचे ना अशें ह्या आदेशांत स्पश्ट केलां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. वाराणसी ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेचे केशीन सेशन्स कोर्टाची 17 मे आदी सर्वे करात म्हूण ऑर्द. हिंदुत्ववादी म्हणटात सत्य भायर येतले. ते वटेन मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमी विशीं सगळ्यो केशी 4 म्हयन्यांत तडीक लावच्यो म्हूण अलाहाबाद हायकोर्टाची मथुरा कोर्टाक ऑर्द. ताजमहालाचे सिक्रेट कुलूप बंद 22 रूम उक्ते करून सर्वे करचो म्हूण घाल्ले PIL मात रिजेक्ट. वाराणसीत काशी विश्वनाथाच्या मंदिरा लागसार आशिल्ले ज्ञानवापी मशिदींचे सर्वेचे केशीत वाराणसी हायकोर्टान म्हत्वाचो निकाल दिलो. याचिकादारांक थाकाय. सर्वे करपी कमिशनराक काडपाक कोर्टान न्हयकार दिलो. वेल्यान सर्वे 17 मे पयलीं करचो म्हूण ऑर्डर दिल्या. हिंदू संघटना म्हणटा हे हिंदूंचे मोठे जैत. ऑर्डर ने हमारी एक आर्गुमेंट को सही माना है, इनके पूरे पक्ष को गलत ठहराया है. इनका जो वक्तव्य न्यायालय के समक्ष रखा गया है, उन्होंने कहा कोई बल नहीं दिखता है इसमें, किसी भी तरह का एलिगेशन के पीछे कोई भी मजबूत कारण नजर नहीं आया. लेकिन हालांकि न्याय संगत रखते हुए और कल को किसी तरह का संदेह बाकी ना रह जाए, न्यायालय ने 2 अन्य एडवोकेट कमीशन नियुक्त किए हैं जो साथ में इस कमीशन कार्रवाई को पूरा कराएंगे. ताला खोलने और तोड़ने तक की जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं. 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कमीशन कार्रवाई होगी. जब तक पूरी नहीं हो जाएगी निरंतर चलती रहेगी. 17 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाएगी. एडवोकेट कमिश्नर कंटिन्यू करेंगे इसको एग्जिस्टिंग एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा इसको कंटिन्यू करेंगे. लेकिन उनके साथ में 2 एडवोकेट कमिश्नर जो अन्य हैं, 2 या 1 लगाए गए, 2 हैं, और वो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जो उसको में शामिल होंगे ताकि कोई बायसनेस का नया एलिगेशन ना हो सके. तहखाने को लेकर के आदेश स्पष्ट कर दिए हैं. ताला खोल दिया जाए, अंदर एडवोकेट कमीशन कराई जाए, वीडियोग्राफी की जाए. अगर किसी तरह का विरोध उत्पन्न होता है तो पुलिस प्रशासन को यह भी हिदायत है कि उसको हटाने का आपके उचित कार्रवाई आप कर सकते हो. और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए. बहुत दूसरी जीत है. अभी हम लोग की सामान्य जीत है अभी, और आज समान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमी विशीं सगळ्यो याचिका 4 म्हयन्या भितर निकालात काडच्यो म्हूण अलाहाबाद हायकोर्टान मथुरा कोर्टाक ऑर्डर दिल्या. श्रीकृष्ण जन्मभूमी विशीं आशिल्ल्यो केशी बेगोबेग निकालांत काडच्यो म्हूण मथुरांतले नारायणी सेनेचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादवान याचिका घाल्ली. ताजमहालाच्या बंद आशिल्ल्या 22 कुलूप बंद रुमा विशीं एक PIL अलाहाबाद हायकोर्टात आयिल्लें. ताजमहाल हो तेजो महाल, शिवाचें देवूळ म्हणून तो बांदला.
ताज महालातल्या सीलबंद 22 रुमांनी ह्या देवळाचे अवशेष आसतले असो दावो करून ते रूम उगडून सर्वे करपाक अयोध्येचो बीजेपी मिडिया इन्चार्ज रजनी सिंगान अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका घाल्ली. मजगती ताज महालाची जमीन जयपुरातले रॉयल फॅमिलीची म्हूण रॉयल फॅमिलीची वारसदार बीजेपी MP दिव्या कुमारीन दावो केल्लो. तेन्ना शाहजहानाचे शासन आशिल्ले म्हूण रॉयल फॅमिलीन खंय विरोध केलो ना. कोर्टान याचिका रिजेक्ट केली. PIL वेवस्थेची फकाणां नाका. दावे हे अभ्यासपूर्ण आनी संशोधनाचेर आधारीत आसूंक जाय. तथ्यांचेर आधारीत दावे जाय. याचिकादारान संशोधन करून येवचें म्हूण सांगून खंडपीठान ताज महालाचे सर्वे विशीं याचिका रिजेक्ट केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत जल्मठेप भोगतल्यांक आतां ठरावीक काळा उपरांत सुटपाचो मार्ग मेकळो. ते विशीं महाराष्ट्रा प्रमाण गोंय सरकारानूय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ते प्रमाण 14 ते 60 वर्सां ख्यास्त जाल्ल्या कैद्यांक तांचे जेलींतले वागणुकीचे आदारार मुजती आदी मुक्त करपा विशीं विचार जावंक शकतलो. सध्या कैदी अशी थकाय मागूंक हायकोर्टान वतात. जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्ल्या कैद्यांक मुजती पयलीं सुटपा खातीर आतां मार्ग सोंपो जाला. गोंय सरकारान हे विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. जल्मठेप भोगपी कैदी मुजती आदी सुटपाक हायकोर्टात अर्ज करतात. ते फाटभुंयेर महाराष्ट्रा प्रमाण तुमी मार्गदर्शक तत्वां करूंक शकना काय म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक विचारिल्ले. सरकारान ते प्रमाण तत्वां जारी केल्यात. 14 ते 60 वर्सां जल्मठेप भोगून जाल्ल्या कैद्यांक आतां बऱ्या वर्तनाच्या आदाराचेर बेगीन सुटपाक आतां मार्ग उपलब्ध जाला. जल्मठेप भोगपी कैद्यांनी ठरावीक काळ ख्यास्त भोगून जाल्या उपरांत ते सुटपाक शकता. गोंय सरकाराची ते विशीं मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण ख्यास्त भोगपाचो काळ असो. बायलां विशीं खून प्रकरणां 18 ते 20 वर्सां ख्यास्त. बायल अल्पवयीन भुरग्याचो खून 20 ते 26 वर्सां ख्यास्त. खून बलात्कार 28 वर्सां ख्यास्त. हेर कारणांक लागून खून 20 ते 26 वर्सां ख्यास्त. राजकी कारणां वेल्यान खून 24 ते 26 वर्सां ख्यास्त. गँगस्टर सुपारी दिवन खून 28 ते 30 वर्सां ख्यास्त. टाडा पोटा गोंय बाल कायद्या खाला खून 40 ते 60 वर्सां ख्यास्त. सदोष मनुष्यवध, खुनी हल्लो, बलात्कार, ॲक्सिडेंट, खंडणी, अल्पवयीनांचे अपहरण, फटिंगपणां आनी बाकीच्या गुन्यांवा खातीर 14 ते 40 वर्सां ख्यास्त. गोंयांत आदी अशी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान इत्सूक कैद्यांक सोडपाचेर 20-25 वर्सां निर्णय जायनाशिल्लो. ताका लागून कैदी हायकोर्टात वताले. कैद्यांचे पुनर्वसन करपा विशीं राज्य शिक्षा रिव्ह्यू मंडळाची प्रत्येक 6 म्हयन्यान बसका जावप बंधनकारक. ह्या नेमा प्रमाण जल्मठेप जाल्ल्या कैद्यान निश्चित काळ ख्यास्त भोगल्या उपरांत वा कैद्याची पिराय 65 वर्सां परस मायज जाली जाल्यार ताका मुजती पयलीं सोडपाचो विचार करतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एका वर्सा फाटीं इलेक्शन वर्साक स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे अखत्यारींतली C गट नोकर भरती करूंक खात्याक दिल्ली मेकळीक सरकारान आनीक वर्स वाडयल्या. 8 जानेवारी मेरेन खात्यांनी नोकर भरते विशीं दिल्ल्या जायरातींची नोकर भरती करूंक सरकारान खात्यांक आनीक एका वर्साची मेकळीक दिल्या. हाचो अर्थ ही नोकर भरती स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं जावची ना. आनीक एक वर्स स्टाफ सिलेक्शन आयोग कोल्ड स्टोरेजींत. वास्कोचो भुरगो लंडनान वेंचणूक जिखूंक शकता. आप TMCक गोंयांत येवकार मेळटा जाल्यार कन्नडिंगा वेंचणूक लडोवंक कित्याक शकना? कन्नडिंगांनी ग्रामपंचायत वेंचणुको लडोवपाच्या इशूचेर सांकवाळचो आदलो सरपंच शरण मेतीचो आर्ग्युमेंट. तो सरपंच जाल्लो खंय गोंयकारांच्या तेंक्यार. आर्जीचो आमदार म्हणटा म्हादय कर्नाटकान वेली तेन्ना खंय आशिल्ले. Recently, if you have seen in Goa and Vasco, one boy from Vasco has won in London. He has become councillor there. In Goan can go there and become a councillor. There you can get him elected. Now Aam Aadmi Party has come, you have accepted. TMC has come, you have accepted. So what is the problem in Kannadigas? And when I was in Sankwal Panchayat as Sarpanch 2 times, I rejected Marina because of the people say. गोंयची म्हादय जेन्ना कर्नाटकान चोरून व्हेली तेन्ना हे स्वता गोंयकार म्हणपी कन्नडिगा खंय आशिल्ले काय म्हण सान आंद्रेचो आर्जी आमदार विरेशाचो प्रस्न. म्हादय येदी व्हडली आमची म्हादय आज चोरून व्हेली. ही म्हादय आमची गोंयची जी माय आसली ती चोरून व्हेली. ते माय गेल्या तेन्ना पासून तेंच्यांनी कांयच उलोवंक ना. तेन्ना पासून हे तोंड बंद आसले. समज तुमी गोंयचे नागरीक म्हणटा, आमी गोंयचे म्हणटा नाल्यार तुमी हेजेर कित्याक उलोवंक ना? आमी गोंयाक लागून ही म्हादय गोंयची आसा, ही गोंयाक लागून राखतले म्हणून केन्नाच म्हणूंक ना.
मात जेन्ना तांकां म्हणटा की आमकां इलेक्शनाक बसपाक जाय जावं आमकां कसलो स्टेटस जाय तेजे पयलीं ते एसटी स्टेटस मागताले सो कसलो स्टेटस जाय जाल्यार ते भायर सरता आमकां हांगा रायट मेळपाक जाय म्हणून म्हटल्यार कितें आयज ते आपणाची संदी सादोवपाक येयल्ले आसा आनी ती संदी सादोवनूच ते फुडें वयतले. चर्चिल म्हणटात ते खंय कामा धंद्याक आयल्या तांकां वेंचणुकेन जिखप काय ना ते खंय लोकांचेर. हांव तेजेर पोंत न्हू पूण इलेक्शनां येता जाल्यार तें पोंत इलेक्शनां तेंकां आमी हाडले इलेक्शनां रावपा हाडले हिंगा ते आपल्या पोट भरपा येयले न्हू जॉबा बी बिजनेसाक. आतां तें डिसिजन लोकांनी घेवपाचें. आतां तो बसलो जाल्यार लोकांक हाडपाचो तें लोकांचें डिसिजन न्हू म्हज्यान सांगपाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. कर्नाटकाचे जोडया काळी अभयारण्यात दोगा हत्यांच्या झगड्यांनी एक हत्ती सोंपलो. दुसऱ्या हत्यान ताचेर सोणयेर, पोटार, गळ्यार जखमो केल्यात. सर्जरी करून 2 दीस ताचेर उपचार करून जाले मात जीव साल्वार करपाक पावले ना. ह्या कुळागी अभयारण्यात वाघ आनी हत्ती मोठ्या प्रमाणात आसात. राना वाठार तांचे खातीर राखीव आसा. प्रमोद फोणेचो खासा रिपोर्ट. जोडा तालुक्यातल्या काळीवडणे अभयारण्यात जे हाती खातीर राखीव क्षेत्र आसा त्या कुळगी वन क्षेत्रात 2 हत्तींच्या कुस्ती लागिल्ली. त्या कुस्तीत एका हत्तीचो मृत्यू जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसा. वनाधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या माहितीनुसार ही घटना 2 दिसां पयलीं घडिल्ली. कुळगी हांगासर ते केदगळा ह्या जंगलात तांकां एका जखमी अवस्थेत एक हत्ती मेळिल्लो. त्या हत्तीची पाहणी केली असता तिच्या पोटात, गळ्याक आणि सोंडीत मोठ्या प्रमाणात जखम झाली. तिच्यावर उपचार चालू असले थंयच, परंतु तिचो काल बुधवारी मृत्यू जाल्लो आसा. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान पोन्ने गोंया करमळे तळ्याचे इन्स्पेक्शन केले. तळ्यांत अतिक्रमण चल्ला, सिल्टेशन बंद करपाची गरज आसा म्हूण तो इन्स्पेक्शना उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. तळ्याचो आवाठ खंय कमी जावंक जायना. हे गोंयचे फामाद आनी सगळ्यांत मोठे तळे. सांबाळपाक जाय तो उपाय करतले म्हूण मंत्री उलयला. Somebody informed me that is a lot of siltation is there and lot of this green growth. So I just thought that I should visit this lake, and this is the most beautiful lake I would say, and it's the biggest lake of Goa. हेच्या मोठ्यान दुसरे आमचे तळे ना. हे biggest lake आसा आणि हांगसर there are so many possibilities, but one beautiful possibility and which is presently existing lot many birds, we can call it a small sort of a bird sanctuary. Lot many birds come here, आणि त्यामुळे ते तळे जे आसा पळय न्ही, लेक जे आसा ती सांबाळप, बरे पद्धतीन सांबाळप हे गरजेचं जावन आसा. आता हे तळे जे आसा हाजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ताचे वॉच एंड वॉर्ड आसा, आणि टुरिजम डिपार्टमेंटान आमच्या WRD डिपार्टमेंटान आमी ते डेव्हलप करपाक घेतिल्लें आसा. प्रपोजल जे आसा पळय न्ही ते एनवायरमेंटाक वचपाक जाय, आनी एनवायरमेंट कावन्सील जे आसा पळय न्ही तांणी एप्रूव केलें जर जाय जाल्यार आमच्यांनी तें काम घेवपाक जातलें. डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय तेन्ना कसलो डेव्हलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्टेशन जावपाक जायना. हें सिल्टेशन जायत गेलें जर जाय तळ्याची सायज आसा ती कमी कमी जायत वयतली, म्हणून सिल्टेशन काडपाक जाय. हें ग्रीन ग्रोथ जी आसा पळय न्ही, वायल्ड ग्रोथ जी आसा पळय न्ही ती काडपाक जाय. आनीक चडशें जमता जाल्यार अप्पर सायड जी आसा पळय न्ही ती सायड आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमदार म्हणटात तळें सारकें जातकूच खंय लोकांक संद मेळटली. आमकां जाता इतली खात्री आहा की जाता इतले बेगीन तळें जातलें. ह्या तळें जाल्ल्या कारणान म्हणजे बरें ब्युटिफिकेशन आमी करतले, आनी ऑलरेडी तो प्लॅन रेडी आसा, आनी थोड्या दिसांनी काम आमी सगळें जे कितें फॉर्मेलिटी आसा त्यो करून आमी सुरू करतले, आनी तेच्या बरोबर लोकांक हांगा म्हणजे रोजगारय मेळटलो आनी खुबशे कितें लोकांक काम मेळटलें बरें. कुडचड हे काकोड्याक कोयरा विल्याचो प्लांट 30 तारखेक 100% सुरू जातलोच म्हूण सांगपाक आमदार मंत्री निलेश काब्राल तयार ना. पावसाचे निमित्त प्लांटाचे उक्तावण घटकराज दिसा जातलें म्हूण सांगपी तोच. प्लांटाचो ड्राय वेस्टाचेर ट्रायल रन जाला. वल्या कोयराचो खंय जावचो आसा. प्लांट केपें, सांगे, काणकोण आनी धारबांदोडा तालुक्याचो कोयरा विलो लायतलो. तो कुचड्यार घालता फॉर 4 तालुका. तेजे काल टेस्ट रन जाले
आनी बरो जालो. तितून बाकीचे त्रुटी कटींग आनी कितें इम्प्रुवमेंट मातशें करपाक जाय ते 4-5 दिसान जातले. आनी आतां ते फुडल्या विकाक वेट टेस्टिंग घेतले आनी आमकां ज्यो गोश्टी करपाक जाय म्हणजे कुडचड्या खातीरूच न्ही, आख्खे 4 तालुक्या खातीर जो गार्बेज प्लांट, जो सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट आनी खंय तरी तो कचऱ्याचो विलावट लावपाची सारके सायंटिफिकली करपाचो विशय जो आसा तो केल्लो आसा. फाटीं हायकोर्टान आमचे शेल्डे पंचायत आनी आसोळडे पंचायत जे आमच्या मतदारसंघात जाता, एक्चुली आमची पंचायत खूब बरी आहा. आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता. फक्त ते सरपंच आनी सेक्रेटरी वचोना म्हूण तांकां रिप्रायमेंट केले. पूण आमचे पंचायती भितर कलेक्शन डोर टू डोर म्हाजी कितलींच वर्सां आमी करता आनी हें करता तेन्ना निवळसाण दवरपाचो प्रयत्न करता. तितून आतां प्लांट जातली, हे वाठाराचे सगळे थंय घालतले आनी हेका म्हाका दिसता एक बरो म्हणजे खंय तरी एक सायंटिफीक मेथडली डिस्पोज जातले. व्हड गाडयो आसा आनी त्यो ज्यो स्कूल्स ड्रायवेज, पंचायती ड्रायवेज ते कलेक्ट करून थंय येतल्यो. फुडें वेट वेस्टूय टोटल कॉम्पॅक्टर आसतले, इन्सुलेटेड सगळे सायंटिफिकली मेथड आनी तेका लागून त्यो गाडयो पंचायत मे बी हाडूंक शकतले, तांकां आमी हाडपाक दिवचे ना. आमी फक्त जे गाडी वचून MRF शिडी कडल्यान वेट वेस्ट कलेक्ट करून ते प्लांटार येतले. हो विशय आमी टेंडरूय काडलेलो आसा आनी फुडें ते भाशेन इम्प्लिमेंट जातले. 30 तारखेक जातलें इनॉग्रेशन? टेंटेटिवली 30 तारखेक हांव म्हणना 100% जातलें, कित्याक पावसूय पडटा. नैऋत्य मान्सून अंदू दक्षिण अंदमान दर्यांत आनी दक्षिण पूर्व बंगालच्या उपसागरांत 15 माया मेरेन पावतलो म्हूण भारतीय हवामान खात्याचो ताजो अदमास. अंदमान निकोबारांत पयलो मोसमी पावस 15 मायाक पडटलो म्हूण हवामान खातें सांगता. चडशा राज्यांनी तापमान वाडिल्ल्यान तांच्या खातीर बरी गजाल. आसाम, मेघालयांत फुडल्या 24 वरांत मोठो पावस सुरू जावंक शकता. केरळांत 1 जूनाक मान्सून पावपाचो अदमास. कोळसो व्हरपी म्हालगाडयेंतल्यान धुंवर येता म्हूण वास्को रेल्वेच्या गुड्स शेडीचेर सकाळी बोवाळ. फायर ब्रिगेडीक हाडून म्हालगाडी उस्पून उदक मारले. म्हालगाडी पाक केल्ली आशिल्ली. कांय दिसां फाटीं असलोच प्रकार जाल्लो म्हूण फायर ब्रिगेडीचो स्टाफर सांगता. एक वेळ तापमान वयर सकल जाल्ल्यान खंय कोळसो धुंवरेलो आसुये. I called up fire brigade. They have come here now. They are on the job. Okay, सर कोई माना मतलब कोई लॉस हो गया है क्या, मतलब नहीं, so far तो no loss. Only that smoke had come, so no fire occurred. So we have to see later on. धुंवर येतालो म्हणून न्यूज आयकलेले, कितें आहा? धुंवर येतालो पण आमकां कॉल दिल्या उपरांत आमी आमचो ड्युटी बी सगळो घेवन हांगा येयल्या उपरांत हांगा थंयचे रेल्वे स्टाफ सगळो आसलो. रेल्वे स्टाफ आसलो आमी ते मातसो कोळसो मातसो सकयल हे केले, JCB लावन सकयल उडयलो तो आनी तेजेर उदक मारून हे केलो. मातसो स्मोक येतालो तो आनी पयर 10 तारखेक अशेंच जाल्लें. कळ्ळें? म्हाका अशें दिसता की हे हिटीक बी लागून हे जाता आसता, हीट आनी ते वयर पावस पडलो म्हणटकीर मातसो स्मोक येतालो तो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.